गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. बुधवारा सकाळीं म्हापशा बस्तोडा जंक्शनाचेर एका कारीचो स्वयं अपघात जालो. ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत 4 जाणांक दुखापत जाल्या. म्हापसा पुलिशेन कार चालकाक ताब्यांतूय घेतला. दुसरे वटेन पर्वरी सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रकान एका कारीक धपको दिल्ल्यान अपघात जाला. मात ह्या अपघातांत जिवीतहानी जावंक ना. बुधवारा सकाळी कर्नाटक नोंदणी आशिल्ली कार पणजेच्यान म्हापसा वतना म्हापशा बस्तोडा जंक्शनाचेर ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण सुटोवन कार सर्व्हिस रस्त्यार उमटली. कारीन आशिल्ल्या 4 जाणांक दुखापत जाल्या. अपघाता वेळार थंय आशिल्ल्या लोकांनी ड्रायव्हराक मजत करपाचो यत्न केल्लो. मात मजत करपी एकल्या तरणाट्याचो मोबायल ड्रायव्हरान फोडून उडयलो. देखून ह्या कार चालकाक म्हापशा पुलिशेन ताब्यात घेतला. तो इस जगह मतलब कि सबको खड़ा होकर देखता है, उसी तरह हम भी देख के अपने सेट से थोड़ा सा बात करने के लिए मोबाइल निकल के मेरा उधर फेंक दिया. किसने? वही ओके. ये लोग कितने जन थे पहले? ये तो हम देखे नहीं. ओके, तो तुम लोग मदद करने उसको गए थे? हाँ, मतलब इसे मतलब जैसे मदद होता है जैसे सबको नहीं करता है, ऐसे मतलब खड़ा होकर हम हाँ. देखने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ है, वो मोबाइल छीन के फेंक दिया. तो ये झगड़ना चालू किया है? हाँ, मतलब क्यों फोटो लेता है, क्यों ये करता है, ऐसे बोलने वाले. हाँ. मोबाइल खींच के फेंक दिया. ओके, पिए हुए थे? हाँ, ओके, कितने बजे हुआ था ये एक्सीडेंट? यही बता नहीं सकते हम, क्योंकि हम तो ड्यूटी रहते हैं, काम करने जा रहे थे, तो देखें भाई एक्सीडेंट हुआ है. हाँ. तो थोड़ा सा मतलब कि देख रहे थे, हम भी सबको देखता था तो हम भी देखने के लिए आके हुआ था. सेल्फ एक्सीडेंट हो गया सुबह. एनी इंजरी? Nothing injury, all because of the good car. Everyone is safe. So some injuries inside. That's it. ओके. अभी क्या हॉस्पिटल लेके गए? One person has helped us Okay. to get one person into the hospital. That was only minor injury. Okay. Nothing. Major. कहाँ से कहाँ आ रही थी गाड़ी? From Mysore to Goa, and again we were traveling here and there, and again we are going back to. कब आए थे गोवा? We came yesterday. Yesterday morning 7 o'clock. पर्वरे सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रक आनी कारीक भिरांकूळ अपघात जालो. राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान येवपी ट्रकान दुसरे वटेन येवपी कारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत एके चलयेक दुखापत जाल्या. तशेंच कारीचें बरेंच लुकसाण जालां. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.